परमेश्वरा जोडता ताचेरा सगळेच मोगाचे परमेश्वरा जोडता ताचेरा सगळेच मोगाचे बोलचोडा रुजवार सोर्गीचो आमचो देव आमचेर वागयता सोमेस्ता लागीं आबयता आपणाची मोदीचो वयता बोलचोडा रुजवार सोर्गीचो आमचो देव आमचेर वागयता सोमेस्ता लागीं आबयता आपणाची मोदीचो वयता बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्या आसूं. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक आर्गां दिवन जल्म दिसा निमतान जोएल रॉड्रिक्स आमच्या भावा खातीर देवान ताचेर आपलो सुपा आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. त्याच बरोबर आमी दुसऱ्या इंटेन्स हांव भेटयता म्हयन्याचो उगडास करून आत्म्यांक मार्कोस सिल्वेरा हे आमच्या भावा खातीर देवान ताची काकलूत करून सासणीक सूख ताका फावो करूंक ताचे खातीर मागुया. त्याच बरोबर जल्म दिसा निमतान मागूंक लायला पयलो जल्म दीस अनाया अफोन्स आनी क्लायव फेर्नांडीस देवान तांकां सगळ्यांक कुडी आत्म्याची काळजां मनाची भलायकी फावो करूंक आनी सुर्गेच्या उपोट बेसवांनी भरूंक हे मिसाचे भेटेंत मागुया. ही पवित्र रितीन फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवन देवाची काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत घेवन सदांच संकवार मारीक सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत को सोम्या काकूत को क्रिसा काकूत को क्रिसा काकूत को सोम्या काकूत को सोम्या काकूत को. प्रार्थया जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गरज ओगेपणान बापा मुखार धरुया. अदी करून जाणें कोणें आपणा पासत मागूंक लायला करून जांकां कोणाक आमी मागतल्या म्हूण सांगला तांची मागणी तांच्यो गरजो तांची इंटेन्सांवां देवा बाबाक उबारुया. भू करून ही पिडेंतली आमकां देवान राखूंक सांबाळूंक तांचो आदार करता तांची सेवा करतल्या सगळे भावां भयणांक सादो सुद्दां वावर करतात दोतोर नर्सी आसात दुसरी भावां भयणां आसात देवान सगळ्यांक राखची आनी सांबाळची. भू करून भायल्या देशांनी ही पिडा परतून वाडत आसा वाडलेली आसा. केसी दिसांनी भायल्या गांवांनी वाडलेल्यो आसात. सेकंड वेव हें जाल्लेलें आसा. देवान आमकां राखूंक सांबाळूंक मागुया. सर पदवीदार देव आमच्या काकलूत सारा बाबा तुज्या आदारान मात तुका फावो ते परी आमी तुजी सेवा करूंक पावता. तुवें बासायलोलें सूख जोडूंक आमी धांवतना वाटेर आडलून पडना जावच्याक तूंच आमकां सांबाळ म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन.
Switch up on the mic. बाग्यांत पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिठीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमची भावना जेजू क्रिस्ताचे भावना जावं दी. तो देवाच्या सैमाचो, तरी ताणें ही देवाची गोत आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच कालती केलो. मनशा भाशेन जिवंक त्या वोन ओदीक तो कालतो जालो. मरो पर्यान आनी कुर्सार मरो पर्यान कालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार, संवसारान आनी पाताळांत आसलोल्या सगल्यांनी जेजूच्या नांवाक दिंबी मोडची आनी देवा बापाक महिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त ईश्वर म्हूण सगले रोशनेन परगटचें. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडपकार. तुमचो जबाब जावं दी. व्हडले सोबेन सर्वेस्परा तुजी स्तुती आमी करतले. जबाब जावं दी. व्हडले सोबेन सर्वेस्परा तुजी स्तुती आमी करतले. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यान मुखार म्हज्यो आंगवण्यो पाळटलो. गोरिबांक दादोशी जाय सोर खावूंक जेवंक मेळटलें. सर्वेस्पराक सोदतात ती ताका वाखाणटली. ताची काळसां शांतीन जिवंक सदांकाल. जबाब. व्हडले सोबेन सर्वेस्परा तुजी स्तुती आमी करतले. सगली प्रितूम शेकांचेक सर्वेस्पराचो उगडास करून ताचे शी परतून येतली. सगलीं राष्ट्रां मेळून ताका पांयां पडटलीं, कित्याक सर्वेस्पर राजवट चलयता. राष्ट्राचेर पदवी चलोवपी एकलोच तो. ताका पांयां पडटलीं संवसारांतले सगले व्हड मनीस. जबाब. व्हडले सोबेन सर्वेस्परा तुजी स्तुती आमी करतले. आनी म्हजो आत्मो तांचे खातीर जियेतलो. म्हजीं भुरगीं बाळां ताची चाकरी करतलीं. फुडल्या पिळगेक सर्वेस्पराची खबर परगटतली. अजून जल्म येवंक नासलोली परचेक ताचें बरेपण अशीं गाजयतली. हें सगलें काला सर्वेस्परान. जबाब. व्हडले सोबेन सर्वेस्परा तुजी स्तुती आमी करतले. उद्गाराक उबी रावया. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, कोश्टवतल्यानो तुमी, भायर वायतल्यानो तुमी म्हजेशी येयात सगलीं. हांव एकलोच सगल्यांक तुमकां शांती समाधान दिता. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, सर्वेस्पर तुमचे सोव्यासो. तुमचे सव्यास. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. बरोबर जेवणाक बसल्यांतल्या कोण एकल्यान जेजूक म्हळें, देवाच्या राज्यांत जेवणाक बसत तो सुभागी. पूण ताणें ताका सांगलें,
कोण एकल्या मनशान एक व्हडलें रात जेवण केलें आनी जायतो लोकांक आपयलें. यात सगळें तयार जालां अशें आपयलेल्याक वचून सांगूंक जेवणाचो वगत जातूच ताणें आपल्या चाकरांक धाडलो. पूण सगळेच एक सारके निबां दिवंक लागले. एकल्यान म्हळें, हांवें भाट विकतें घेतलां, तें म्हाका वचून पळोवंक जाय देखून म्हाका भोगस म्हूण हांव उपकार मागतां. दुसऱ्यान म्हळें, हांवें पाड्याची 5 जोतां विकतीं घेतल्यात, ती तपासूंक वेता देखून म्हजें वायट धरी नाका म्हूण उपकार मागता. तिसऱ्यान म्हळें, हांव लग्न जालां म्हणटच म्हाका येवंक जायना. हें सगळें चाकरान परत येवन आपल्या दोनयांक कळीत केलें. तेन्ना जीव पिंडुळून घरकारान आपल्या चाकराक सांगलें, नोगराच्या वाटा तिट्यांनी बेगीन वच आनी गोरिबांक, पांगड्यांक, कुड्ड्यांक आनी थोंट्यांक हांगा घेवन ये. मागीर चाकरान म्हळें, धोनिया, तुवें कोर म्हणलें तें आमी केलें, तरी आसतना आनिकूय स्वात आसा. आनी धोनयान चाकरांक सांगलें, रस्त्यांनी आनी ओडपांनी वच आनी म्हजें घर भरता तशें लोकांक भितर येवंक बोळ कर. आपयलेल्या भितरलो एकलो तरी म्हजें जेवण चाखूंक पावचो ना म्हूण हांव तुमकां सांगतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भवमडीनो आज परगटलेलीं दोनूय वाचपां आमकां देवाच्या बरेपणाची खबर सांगता. आमचो देव बरेपणाचो सागर आनी ह्या बरेपणाच्या भांडारांतलें तो आमकां दिवंक सोदता, आमकां आपल्या बरेपणान भरूंक सोदता. पूण तें देवाचें बरेपण घेतलें वो ना घेतलें, ह्या देवाच्या बरेपणाक उक्ती रावतलें वो बोन आमचें जिवीत बोन कोतलें, तें आमचें जोण एकल्याचेर धरलेलें आसा. कित्याक देव आपलें बरेपण थांबनासतना आमकां दिवंक सोदता आनी दीत आसा. हाची दोनूय वाचपां बाबा ताचेरूच लक्ष घालतात. कित्याक पयल्या वाचपान बाकीवन पावलो फिलिपकारांक बरयलेली चिठीन देवाच्या उत्तम आशिर्वादाची खबर सांगता. आनी हो देवा बापाचो उत्तम आशिर्वाद म्हळ्यार ताचोच पूत जेजू. आनी कोण परी ह्या पयल्या वाचपांत बाकीवन पावलो उगडास करून म्हणटा, कोण परी जेजून देवाच्या पुतान आमचे खातीर, आमकां देवाचें बरेंपण उदीक मेळचे खातीर, हें सासणीक जिवीत फावो जावचे खातीर हें देव सोयम सोडून मनीस सोयम तो घेता. आमचे सारकेलो मनीस तो जाता, आमचे मनीसपणाचे गोतीन तो जियेता, पूण पातक मात सोडून. बाफामडीनो हाचे भायर देवाच्या संपूर्ण मोगाच्या आनीक आनी दुसरी खुणा नात. कित्याक उत्तम तरेन देवा बापान आपलो मोग, आपलें बरेंपण आमचे सवें दाखयलें आनी आपलो पूत देव सोयंबाचो आमचे खातीर, मनीस सोयंबाचो ताका करून आमचे खातीर ह्या संवसारांत देवान पाठयलो. हाच्या शुभ वर्तमानांत बाबा म्हणून जेजू लोकांक जेवणा विशीं हो संदेश दिता, ही वोपार घालता, ही समजणी दिता. दुसरे उतरांनी जेवण खुणायता देवाच्या बरेपणाची खुणा आमकां. आनी देखून ह्या राजान जेवणाक आपयलें आमंत्रण दिलें, पूण दर एक मनीस एक नीब दिता आनी एके भाशेन ह्या राजाचें बरेंपण, राजाचें जेवणाक वांटेकार जावंक सोदिनात. आनी ह्या पासत तो आपलें बरेंपण न्हूच फकत आपयलेल्यांक, पूण आपोवंक ना तसल्यांक सगळ्या लोकांक हो घरकार हो राजा कोळीत करता आनी आमंत्रण दिता. कित्याक आपयलोले पुरते न्हय जाले, आपयलोले निबां दिवंक लागले. पफमडीनो दिसा दिसपटी घडयेचे घडये वेळा वेळार आमी रावनाव त्या वेळार ते घडयेर त्या मनशा वरवीं ते जिविताचे परिस्थितींत देव आमकां आपले बरेपणान भरूंक सोदता आनी भरीत आसा. जाल्यार बाफामडीनो तुजें आनी म्हजें जिविताचें धोरण कितें काय? तूं आनी हांव ह्या देवाच्या बरेपणाक आयतो आसा काय उक्तो आसा काय? कित्याक देव थांबनासतना हें बरेपण आमकां दिता, ओतोयत आसा आपली बरेपणाची कृपा. पूण आमी घोडे त्या शुभ वर्तमानांतल्या त्या ते मनशा भाशेन घोडे तूं आनी हांव साबार पावटी जाले. देव दिवंक सोदता,
पूण आमी घोडे न्ही बांदिता आनी देवाचें बरेंपण नाकारता. पूण आज तुका आनी म्हाका हो उलो आयच्या दिसाक देवाच्या उतराच्या आदारान तुका आनी म्हाका हो संदेश आमची जिविताची चवकशी करूंक, अंतस्करणाची चवकशी करूंक, नियाळ करूंक, देवाचें बरेंपण घेवंक, काळीज मन उक्तें धरूंक, देवाचें बरेंपण घेवंक कसलीच तरेची आमी निभां दिना जावं, देवाचें बरेंपण आमी अनुभवूंक सदांच आमच्या जिविताचें समर्पण आमी करूंक तुका म्हाका उलो. देखून असलें आमचें मन आमी असलें मन आपणावया, असलें जिविताचें धोरण आमी धरुया आनी थांबनासतना देव आमकां आपल्या बरेपणान भरता तें सदांच आमी घेवन ताका आमी उपकारी रावूंक हे पवित्र मिसाचे भेटेन सण एकल्याक कृपा आनी बळ मागुया. भेटवणीच्या वेळार गावया ना आमचे लागीं C25 पान 30 आनी 9, C25 पेज 39. Papa, आमचे लागीं दिवून तुका उतोम देणी, देखून आमी तुजी भुरगीं आख्खी प्रितून करता वेदी, तिचेर तुका समोर बिदा संसारांतली सर्वार सोसली मोगाड बापा के तूं मागूं हे सामगेरे व्हडुडेपण ताटा घालसी दिदा घालून तुका आमचे म्हज्या भवमरेन हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जामून मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांतारी मोहिमेन आमच्या आनी आखे पवित्र सवेच्या आदावाक सर्वेस्वर मानून घेवन. खंडवळ्या बाबा, ही जेजूच्या कुडी रोगताची निर्मोळ भेटवणी तुजे मुखार सोडू. तिका लागून तुज्या सुभां काकुतीचो पावस आमचेर, तुज्या पातकी भुरग्यांचेर ओत म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळज जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तहाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता, चिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगट्टा, थीर बरवशान ताचें मोहिमेवंत येण्याक कोत्रेकता. देखून आतां देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भोल्या तुज्या वैभवान उंचसर्गीन तुका जय जय. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक विचारी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हणलो, तो आपली आशिसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तीच परीन जेवण जातच आनी काल्स घेतली, तुका नव्याने तीन वाचली, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळे,
तुम्ही समेज घेयात आणि आतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांची बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gut purgotuja. Jesu melo, Jesu jiwon zala, Jesu nowian yetolo. Bapa, Jesuच्या मरणाचो आनी पुनः जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. नो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरमसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोट जळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा बिटेन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाची आनी आमचे माई सांगाती, तिचो पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन दंडूत, आमचो आस्कारी बाग्योन मिंगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पत्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमेन. व्हडे सोबीत सर्वेस्परा, आमी तुजी स्तुती सदां काल करतले. देवाच्या उतराक आमी जबाब दिला आनी खऱ्यांनीच बाबा म्हणून देवाची तुस्त करूंक, देवाक आर्गां दिवंक, देवाक दिन वाचूंक दुबावा विरयत आमकां जायतीं पुरतीं कारणां. देव थांबनासतना आमकां आपल्या बरेपणान भरीत आसा. आपल्या बरेपणाच्या भांडारांतलें काडून तो आमकां दित आसा. आपलो शीम मेर नासलो मोग आमचे सवे दाखोळ करीत आसा. देखून ह्या वेळार असल्यान साबार देवाच्या बरेपणा खातीर उपकारी काळजान दिनवाशी मनान जेजून शिकयलें प्रार्थन बापाक उबारून बरोबर म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां यो, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सोवी आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले.
ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिडेच्या जेवणांगा पयलीं सगळीं आमी सुभागी. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुज्या दर्शनान म्हाका मेळटली आनंदाची भरती. प्रार्थुया. सोरपदवेदार आनी दयाळ बापा, तुजें दैवीक बळ आमच्या जिवितान अदीक अदीक पोरसोड अशें कर. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या जेवणांत तुवें आमकां परतून जिवान आनी गोठायेन भरलें. तातूंत बासायल्लें सुर्गीचें सूख सोडूंक ह्याच जेवणा वरवीं आमकां तयार कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सोरपदवेदार देव, बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. गायन गावुया देव साता मनशाचें काण D7 पान 50 D7 पेज 50. देव साता मनशाचें काण लिबलोलो उड्या रुपान ताणें वाडले बुकेऱ्यान पियोंक दिलें दानेऱ्यान ताणें वाडले बुकेऱ्यान पियोंक दिलें दानेऱ्यान परमेस्वर कितलो बरो ताचो माये मोक्षीम नासलोलो 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 तान व्हडल्यांक दुडबोर क्रेस्तांक सांगाती दोनया चाकरांक एका जेवणाक बसयली सगळीं भुरगीं देवाची एका जेवणाक बसयली सगळीं भुरगीं देवाची परमेस्वर कितलो बरो ताचो माये मोक्षीम नासलोलो परमेस्वर कितलो बरो ताचो माये मोक्षीम नासलोलो परमेस्वर कितलो बरो ताचो माये मोक्षीम नासलोलो परमेस्वर कितलो बरो ताचो माये मोक्षीम नासलोलो
ह्या पास्काचे तेचे बोल, मोराराचे तेचे बोल, ह्या पास्काचे तेचे बोल, मोराराचे तेचे बोल, Orvis morgito moro, taco mai mokshim nasolo. Orvis morgito moro, taco mai mokshim nasolo. Orvis morgito